पंचायतीन सरपंचा निवडून जाल्ली आसा. निवडून माझी सरपंच निवडून जालेली आसा त्या सगळ्यांक वांगडी चड मान ठेवून धन्यवाद दिता. तशेंच जी कामां पंचायतींतली पंचायत पेंटींग उरलेली आसा ती पुराय करतले अशें आश्वासन हांव दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं अशें म्हणटा. आनी म्हाजे गुणाजी हेणें खूब गुणाजी गांवकुडाजी गांवकर हेणें म्हाका खूब मदत केल्ली आसा. हांव तेजो बी आशिर्वाद आनी हांव बाराय पंचायतचें आश्वासन दिता. आयज एक आनंदाची गोष्ट 2 म्हयने लागले आमकां सरपंच घडोवपाक. कारण अशी तटातटीची हे जाली की 7-4 जाले. मये मतदार ती मये पंचायत ही सगळ्यान व्हडली 10,000 वोटींग आसा. कारण मये पंचायतीचे खूब जाणांचे लक्ष आसले. कारण मये पंचायत ही म्हणजे अर्दो आमदार हे आसा सगळ्यांक खबर आसा. तेन्ना आज म्हाजी अर्धांगिनी विनिता पळय हेका आमच्या सरपंच पद निवडून दिल्या बद्दल जे म्हजे 7 वांगडी आसा तेंचे हांव चडांत चड आभारी म्हणटा. कारण एकजूट रावले 2 म्हयने एकजूट रावप म्हणजे नॉट अ जोक. कित्याक आनी हिस्ट्री मये पंचायतीक पयल्या फावट जाल्ली आसा 2 म्हयने जायसर. तशेंच म्हाका आमचे मित्र आमचे समाजसेवक पुणाजी गांवकार हेंच्यांनी आमकां सहकार्य दिलें आनी रावले. तशेंच हांव गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तशेंच अध्यक्ष दामू नायक, तशेंच उत्तर गोंयचे आमचे अध्यक्ष दयानंद कारपटकार हेंचे बी हांव चडांत चड देव बरें करूं. कारण तेंच्यांनी आमकां फाटिंबो दिलो आनी आमी सदांच जे पार्टी आसा आनी ह्या गोश्टी आसा सगळ्यो. कारण सगळ्यांचो सहकार्य आसले शिवाय गोश्टी घडना. कारण सरपंच पद चलयलें जाल्यार सगळ्यांचो सहकार्य जाय आनी वेल विशर म्हाजे आसा तेंचे हांव चडांत चड बरो आनी चडांत चड देव बरें म्हणटा हांव म्हणजे पंचायती की. कारण 2 म्हयने राव घेवन कोणाक आपलें सोंपें नासता. हें दाखोवन दिल्लें आसा सत्य मेळचे जय. म्हणजे जो विजय हो सदांच आसूंक जाय. सत्याच्या हात सदांच गावतले. देव बरें करूं म्हणटा.